आम्ही इतले दीस जाले आमचे दोन मुद्दे मेन असले. पहिले म्हणटा तो निखिल देसाई जो ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आहा ताका काडचो थंयच्यान. तो सगळ्या लोकांक त्रास करतात, गेल्ल्या मनशाक तो त्रास करतात थंयसर. तेणी हुकुमशाही चलयल्ली आसा. हुकुमशाही म्हटल्यार कशी 40 आमदार असता विधानसभेन 40 आमदार असता, तो 41वा आमदार जाल्लो आसा. तो सांगता पळय तशें गव्हर्मेंट डिसिजन घेता. हांव आमच्या हॉनरेबल सीएमा कडेन मागता जो तो सांगता पळय ते डिसिजन घेवचें न्हू. गोंयकारांक कॉन्फिडन्सान घेवचें, आमच्या टॅक्सीकारांक कॉन्फिडन्सान घेवचें आनी गोंयकारांचो जितून इंट्रस्ट आसा ते तुमी फुलफील करचें. आमी म्हणना की आमी आमकां हें दी तें दी. आमी मागता फक्त तुमी आमकां भायले जे स्टेक होल्डर्स येता पळय ते नाका. आमी सीएमाक पयलीं अपील केल्ली आनी हांव आतां मिडिया थ्रू अपील करता की जे तुमी गोवा मायल्स हाडून एक भूत आमच्या माथ्यार हाडून उडयला ते तुमी स्क्रॅप करचें आनी आमकां दाखोवन दिवचें की हे जो गव्हर्मेंट जो आसा पळय तो गोंयकारा खातीर आसा आनी गोंयकारा फाटल्यान रावता आनी रावतलो म्हणून. तुमचे डिसिजन्स कितें जाले आतां ह्या टॉक्सान? पळय डिसिजन म्हटल्यार डिसायड अशें आजून कांयच जावंक ना. आमची मिटींग जातली हेच्या फुडें, तेच्या फुडलें डिस्कशन म्हणटा तें फुडें जातलें. आतां फक्त लोकांक आमी जागे करता की बाबा हे जालां, आमी कितें गव्हर्मेंटान कितें आसा आमचे एप बेस जे आसा पळय ते इल्लिगल म्हणून दाखोवन दिता ह्या आमच्या टॅक्सीवाल्यांक. म्हणून हे आमी मिटिंग्यो कॉर्नर मिटिंग्यो घेता आनी आमच्यो आनी 2-3 मिटिंग्यो उरलेल्यो आसा. त्यो आमचे सोंपतकूर रोखडेच तुमकां डिसिजन आमचें कितें आसा पळय ते तुमकां सांगतले. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी हांकां बीन मेळयले? आमी कोणाकूच मेळोंक ना. आमी रेजिनाल सराक सुद्दां मेळोंक ना. तो गोंयकाराचो इंट्रस्ट पळोवन गोंयकारांक सपोर्ट करूंक येयला. हांव मागता मिनिस्टरां कडेन सुद्दां तुमी गोंयकार आसात जाल्यार आमकां सपोर्ट करचो इतलेंच मागता. आमी तुमच्या वांगडा गोंयकारां वांगडा हावटा जाल्यार तुमी कित्याक ना? लक्ष्मीपणान सांगलें बंगले बांदले आमचे कडेन बंगले बांदूंक जायना. कित्याक ती रिणां आनी आमचे कडेन फारीक करूंक जायना. आयज तो मनीस काय फुनीस पडतय तो हेजो गोवा मायल्साचो तो सांगता आमी खंय लुटले. तेजे वयल्यान लुटले. तुळशींतल्यान स्पेसिफिकेशन दिल्लें किंवा तेणी भावान म्हाज्या वडकोच्या स्पेसिफिकेशन दिल्लें कितें तर आमचो टॅक्स, रोड टॅक्स, हे ते सगळे टॅक्स, हे टॅक्स न्हू. आमी टॅक्सी मेन पूण आय काडले जाल्यार पयले टॅक्स वाले कोणते? TAX कोणते? आय कार्ड टॅक्स पेयर आमी. आमच्या उसान तुम्ही हे केला पण तुमकां आमचो टॅक्स निजाचो काय हातो नाका. जो आमचो कामाक कश्टाचो हातो ना. तुमकां ती संवय जाल्ली आसा पण ते रिवर्सान कितें तरी अंडरटेक घेवचें आनी भायल्यो कंपनी हाडच्यो आनी आमकां फळांत घालचें. सुके सुलेना सगळ्यां कडेन मागता वजनचो लोड आमी उबारलेलो आसा तो आमी जो एअरपोर्टार चालू केला किंवा ताज म्हणून कितें केला त्या ताजाक लायल्या तेंचे कडेन म्हाजी विनवणी आहा. आमचे थोडे भाव लागलेले आसा. तेणी फुडें विचार केलो ना कितें आतलो पूण आनी ताज हाडल्या नंतर तो गोवा मायल्स फुडें येयलो. पूण एक सांगता आनी तो रेंटकार येयला. त्या रेंटकार पुशकाराक सुद्दां आमी सांगूंक सोदता हे माचयेच्यान तेणी जाता तितल्या बेगीन तेजो आपणी स्वताहून बोर्ड काडचो नाल्यार सरकाराक शिटकावणी जाता पळय तिनूय हे कावंटर बाकीचे पळय आसा नसावां ती बेगीन काडची नाल्यार ते जो पर्यंत काडिना तो पर्यंत गोवा उजो हे आमी तुका दाखोवन दिवपाचे आहा. जाता तितल्या बेगीन ह्या 2 दिसा भितर जर तोडगो काडलो ना जाल्यार आमी कितें करतले ते आमी उडोवन दाखयना, कृती करून दाखयतले. जय गोवा, जय गोवांतर. In the assembly I have supported and outside the assembly also I support. There is no question. I am very clear. I am here to protect the interest of my fellow ones. I am not here to protect only the interest of the outsiders, but I am here first to protect the interest of Goans. Why? Because they have been doing business for such a long time. Whatever may be the issues, people call them mafia, whatever, all these issues can be settled. For the last 5-7 years, the government has been playing with them. They played with their interests, they have played with them, and they have not given a solution. Each solution, I believe, can easily be got. There is no question of no solution. I firmly believe that a solution can be brought out. I have told even Vijay Sardesai, I have told this fellow also through my speech today. Maureen, I told everybody, protect the interests of Goenkars. We are Indians and then Goans in India, but in Goa, where our interest lies, where our work lies, where our stomach lies,
We are first goals and then the rest. असोसिएशनान स्टेटमेंट दिला की 2 दीस दिता ना जाल्यार उजो म्हटलं. वॉट इज दीस उजो आणि See, कितें म्हणते फाल्यां I am very clear. I don't believe in violence. They have said one of the person who spoke said, but nothing will happen. We will all talk and decide the next course of action. Right. And when I am there, you will not see any nonsense. But one thing is there: if the government doesn't act, then we will have to listen to what happens. वूड द एजिटेशन विल बी पीसफूल ऑर फाल्यां गोंयकारांकूय त्रास जाता अशें एजिटेशन जावचें कोणा ना. त्रास करपा नाही आमी इतल्या वर्सां टॅक्सीवाल्यान गोंयकारां म्हणटे त्रास केले नाही आनी आतां एजिटेशन कोण त्रास करपा नाही कांय भिवपा गरज ना बट गव्हर्मेंटाकूय शिटकावनी कम टू टर्म